that gets till filling of the next permanent post, otherwise for the 1 year. Proposal for the promotion of the medical device park scheme in the state government, in the government of India scheme dharna for the medical device park. Okay, in competitions, it is in 70-30 ratio. Okay, we have already told them if it is sanctioned, the result is fair answer. By export structure approval to the purchase certificate for the doctors, the export structure approval purchase it is then selection for the operator innovation review of the multiplex of the ESG. The sort of time extension is the kind of the 31st of December 2020. So, the 1st January multiplex EC January. And during the period from the 31st January पर्यंत असा त्याच्या खातीर आणि त्याच्यानंतर 1st फेब्रुवारी पर्यंत जे मंथली रेंट जे आसा हे रिवाइज करून फायनलाइज केलें फुडलो कॉन्ट्रॅक्ट फर्दर एक्स्ट्रा त्याच्या उपरांत corporate social responsibility under the CSR authority under the finance department. We are forming the government company to take do the various activities under the CSR, so that the private company also invest into our CSR company. So that various projects CSR च्या अंडर भाग मिळता या कंपनीच्या अंडर भाग मिळतो त्या खातीर corporate social responsibility CSR authority under finance department company registration करपाचें ठरलें. Creation of the 11 new post portion abhiyan, which is a government of India scheme asa त्याच्या अंडर त्याका फायनल अप्रूवल दिल्लें आसा. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ती पॉवर डिपार्टमेंटाची आशिल्ली. जरी तिका कमी रिस्पॉन्स मेळ्ळा सुद्दां लोक आतां विकत आसा म्हणजे तिका एका म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिल्लें आसा. अजून एक हेल्थ डिपार्टमेंटाचे पर्चेस आशिल्ले वेगवेगळे ताका अप्रूवल दिल्ली आसा फॉर कोविड पिरियड. लॉ डिपार्टमेंटाचो एक सूची आशिल्लो आय एक्सपोर्ट सेक्टर अप्रूवल फॉर द अमाउंट विच वी हॅव स्पेंट फॉर द सिडॅक पुणे कंपनी खातीर लॉ डिपार्टमेंटाची काही कामां आशिल्ली त्या खातीर करतात. ह्याच्या कॅबिनेट मेडिकल डिवाइस पार्क इट इज एन एक्चुअली मेडिकल डिवाइस पार्क जो आसा पळय इन ऑल इंडिया लेवलचे तेणी कॉम्पिटिशन भाग घेतला. फक्त 4 काय 5 स्टेटींनी कॉम्पिटिशन भाग घेतला. इफ जर तो सँक्शन जालो आसता जाल्यार बऱ्या पद्दतीन सुद्दां मेडिकल डिवाइस रायट स्कीम रायट ना ना तेंच्यांनी आमी सिलेक्ट जाले जाल्यार करताले आमी सिलेक्ट इट इज अ कॉम्पिटिशन कंपनी कितें हय इट इज अ डिफरंट कंपनी आमी गव्हर्मेंटच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत एस्टाब्लीश केल्या. आतां पर्यंत आमी जर CSRाक कोणाक आमकां पयशे दिवपाक जाय जाल्यार ते फक्त डिजास्टराक दिवचे पडटा. कितें टू स्पेंड इन द डिजास्टर आमी अदर प्रोजेक्टाक करपाक शकनाशिल्ले. अशा पद्दतीच्यो कंपनी छत्तीसगड आसतली, महाराष्ट्र आसतली, इवन दो इन मध्य प्रदेश, गुजरात ह्या सगळ्या गव्हर्मेंटान अशा पद्दतीच्यो कंपनीज केल्या सो दॅट दे कॅन स्पेंड म्हणजे वेरियस ताका आतांय बी so many people are approaching us. We are ready to give the CSR fund, but आम्ही ताका डायरेक्ट CSR सर्टिफिकेट घेवंक शकना नसल्या कारणान आमकां ते फंड्स घेवपाक ना. ना म्हणजे एकूच वेगळो एक गाडी तेंचे पॉवर मिनिस्टर कितें ते पयलीं सांग. आज आम्ही मनोहरभाई परिकराचे ॲक्च्युली ग्रँड मास्टर गव्हर्नमेंट आशिल्लो. कोविडा खातीर आमी तो लायव्ह करूंक शकना ऑनलायन केलो. 11 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड आनी कोविड आमी सेवा करूं शकता. मनोहरभाई परिकर दुसरे आमचे यामध्ये आधी गोवाचे रिलीज तिसरे आमचे प्लेयर चॅम्पियन
The champion category in 11 countries participated all over the world, 330 players. And IM's players all participated. He is the champion from Goa, Nitish, FL Nitish Guru. Goa Chess Association conducted 12. Goa Chess Association conducted 12 taluka level league tournaments, and out of 12, Nitish won 6 gold, 5 silver, and 1 bronze to win become the champion of Goa Chess. So, second place was won by Ridvij Parab, but he is not there. He got 5 gold, 3 silver. And third place was won by Vivan Palikar. He won 1 gold, third place. We are proud to say that out of आमचे गोवा चेस असोसिएशन लिव्हर मेंडोन्सा has been new GM for India. Only 67 GMs India मध्ये आसा आणि he is hardly 15 years. So it is a great achievement for Goa. 67 GMs in India. He is the youngest, one of the youngest GMs, Leon Mendonca. So congratulations to him and his family. A wonderful sale from our chess association. Thank you. Okay, thank you. अरे विषय तसो ना ज्या ज्या जाग्यार IIT आसा थंयसर आउटपोस्ट आसता म्हणून IIT वाल्यांनी सांगला तो विषय आमी ताका लागून आउटपोस्ट करता असो विशय ना तांकां इन फ्युचर थंय जावपाक जाय पूण पयलींच्या मिटिंगेक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की इन फ्युचर थंयसर आउटपोस्ट जावपाक जाय आमी आतां आउटपोस्ट घालूं अजून तरी काय नाही आधी डेव्हलपमेंट काय नाही सुधारता Sir, Kolkata, you to me, Manso Monday was supposed to come in October. No, but the minister was supposed to come now. That's already the instructions delay and the review should be done. Pretty chairman at 20 press conference. That is one part. Madhu is the Savika Hapay. He is working in the education department. Just after the Kalpa Hadith. So legal cases, गेले मुखाचे 7 आले तर गेल्या 10 वर्सां हातांतल्यान कितें तरी लीगल केसीस गव्हर्मेंटाच्यो पळयता. देर इज नो एनी लीगल ऑफिसर इन द गव्हर्मेंट. अशें आसत जाल्यार थंयसर एक डेप्युटी डायरेक्टर लीगल पोस्ट थंयसरी आसपाक जाय. आनी भितर सगळ्यो कोंकणी येवन थंयसर एडवोकेट बसून ते करूंक शकना. आतां बींग तो एड्युकेशन हेडमास्टर आसलो ताचे कडेन LLM डिग्री आसा म्हणून देन गव्हर्मेंट इन 2007 काय 8 taken the decision. ताका एक लीगल फक्त अपॉइंट केल्लो ताका डेजिग्नेशन दिवंक नाशिल्लें आनी ही सिटींग इन द हेड ऑफिस ना तेजो एक्चुअली एट प्रेजेंट जो आहा पळय स्केल वायज आनी हेजें कांयच जायना फक्त ताका डेजिग्नेशन जो आसा वयर आपल्या डेप्युटी डायरेक्टर लीगल इतकोच मेळटा आतां तसं झालं ताका 5 कोटी दिली ना तो हेडमास्टर आहा ताका फक्त डेप्युटी डायरेक्टर लीगल म्हणून बसयल्लो आहा. आरोप करतले कितेंय चलतालें आरोप कशेय करीत आसा. आतां तो लीगल केसीस
किती वर्सां पळयता तो 10 जाण आमकां थंय स्पेशल कोण एडवोकेट येता तो लिगल करून अपॉइंट करचो पडटलो कारण आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट हे फक्त गव्हर्मेंटाच्योच एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यो केसीस पळयना ज्यो एडेड स्कुलांनी जेंका आमी ग्रँट दितात जे लोक कोर्टाक वयतात त्योय केसीस ज्यो आसा त्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंट पळयता हें खबर ना आज सरकाराचे कितलेशेच जाण टिचर्स कोर्टान गेल्यात कितलेशेच जाण इन्स्टिट्यूशन कोर्टान गेल्यात कोणाच्या म्हणजे त्यांच्या मॅनेजमेंट आनी टिचरांच्या पटान ते वतात शेवटी ग्रँटी आमी दिता पगार आमी दिता जाल्यार पगार आमी दिता म्हणटा प्रत्येक केस प्रायमरी स्कूल सेकंडरी स्कूल हाय सेकंडरी स्कूल ह्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसा त्यो डिपार्टमेंटाक आपलो कन्सर्न मनीस धाडचो पडटा एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम लोकांक कळना त्या ते एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम जर स्ट्रीमलायन करतले तें सांगलें 33 वर्सांनी डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान जी प्रमोशन जाली ती कोणी सांगना मरे पयले फावटी डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान 33 वर्सांनी म्हणजे जेईचो येई जालो किंवा येईचो ई जालो हे तुमी कोणीच एप्रिशिएट करूंक ना विचारात त्या डिपार्टमेंटान 33 वर्सां उपरांत हांव सांगता पयले फावटी आज त्या डिपार्टमेंटान की डब्ल्यूआरडीच्या डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्या कडेन तिराळी आनी साळावली हाजो क्लियर कट आमी कितले आमचे कितें म्हणटा तो ना प्लॅन तर जालो टोटल एरिया अंडर द कमांड एरिया द रायट सब्जेक्ट आयज पर्यंत नाशिल्लें फर्स्ट टायम हांवें गिवन कॉंग्रेच्युलेटिंग दॅट सी न्यूली अपॉइंटेड पार्टी विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हांवें सांगलें आनी तेणी तें केलें अरे गेली डिपार्टमेंटाचे असले पळय न्हू थोडे जाण दोगीच घेवन बसलेले डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट म्हाका जाल्यार दिसता हे काम करपाक जाय अशें ते करीत नासले का आयज तांकां प्रमोशन दिलें उपरांत ते काम करपाक लागले फर्स्ट टायम म्हणजे 5 कोटी फंड पयलीं वर्ल्ड बँकेचो फंड्स आमच्या डिपार्टमेंटान हाडलो हे कशें आसा खंय तरी येदेशें कोणाक कितें केलें तेजो बोवाळ सुरू हे राजकारण आनी काय तुम्ही एप्रिशिएट करायचे फर्स्ट टाइम आम्ही सोयापूर्ण गोवाच्या अंतर्गत 2.5 कोटी रुपया म्हणजे जो डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंटान आरडी एका दिलो आमच्या आरडी दिलो आणि नरेगाचे वर्कर्स जे आसा पळय रे हे म्हणजे तिराळी नाला साफ करपी आणि साळावली नाला साफ करपी 2.5 कोटी रुपया जे खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दिताले आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर खंयच्या तरी यूपी बिहार कर्नाटक खंयच्या तरी लेबर हाडटालो आणि ते क्लीन करतालो आणि फर्स्ट टाइम तुम्ही नळा गोंयकार भावा भयणींनी ते डिसिल्टिंग केला आणि इतके क्लीन केला की ते आपल्या खातीर ताका कळना 2.5 कोटी रुपया नरेगाच्या अंडर वर्कर जे पंचायतींनी रजिस्टर्ड झाले तांकां मेळ्ळे हे केदें व्हडलें काम जर हे कोणूच उलयना म्हणटा तेजे एप्रिशिएट तुम्ही अभिनंदन करपाक जाय तर विरोधक जर सांगता आसत जाल्यार ह्याय गोश्टीचे हांव म्हाजे कर म्हणणार आहे आमच्या डिपार्टमेंटाचेच कर म्हणजे आमचो तो पाटील आनी थंयसर हो संजीत आनी ती ही आमची कोण आहा थंयसर ती दुसरी मॅडम आहा मिना लोटयेकर रायट हय आमी ज्या पद्दतीन आमचे 191 ऑफिसर्स ग्रामपंचायतींनी वयतात आनी ग्रामपंचायतींनी काम सुरू जालां ताजो रिस्पॉन्सूय बी थोडे कितें खंय तरी प्रॉब्लेम आसतलो त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट म्युन्सिपाल्टीनी राबोवपा खातीर आमी म्युन्सिपाल्टीचो सर्वे जाला आनी आतां परत एकदा एक केन्ना तरी अनाउन्समेंट जावन म्युन्सिपाल्टीनी बी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र जे आसा ते बसपाक सुरू करतले म्युन्सिपाल्टीनी जी कामां जी आसा ती स्वयंपूर्ण हेजेर सुरू जातली डायरेक्टर ऑफ AHMBS एनिमल हजबंड्री ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करपाक जाय अजून तरी काय फायनलायज ना थँक्यू